Tìm biệt léo Namo Jesu Krista Namo Survandara Namo 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 Jesu Krista Namo Namo Jesu Krista Undiaru panliponasya Namo Namo Sudvundara Sakramenta Tamkaracha Namo Namo Jesu Krista Undiaru panliponasya Namo Namo Sudvandara Sakramenta Tamkaracha सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपांतलीपोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपांतलीपोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा चिनयेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या
जिणयेचे सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तान बुजवून आशेवन रावल्या तुझे तान बुजवून आशेवन रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता यारो parli bonasya namo namo sodvandara sakramentam karacha namo namo Jesu Christa yaru parli bonasya namo namo sodvandara sakramentam karacha sakramentam karacha sakramentam karacha Hargan tuka sumia Jesu Hargan tuka sumia Jesu Oglap tuka sumia Jesu Oglap tuka sumia Jesu Wandan tuka sumia Jesu Wandan tuka sumia Jesu Aradan tuka sumia Jesu Aradan tuka sumia Jesu Naman tuka sumia Jesu Naman tuka sumia Jesu Pranam tuka sumia Jesu Pranam tuka sumia Jesu Man tuka sumia Jesu Man tuka sumia Jesu Namaskar tuka sumia Jesu Namaskar tuka sumia Jesu Pranipat tuka sumia Jesu Pranipat tuka sumia Jesu Mahima tuka sumia Jesu Mahima tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Jesu Jai Jai tuka sumia Jesu Jai Jai tuka sumia Jesu Hosanna tuka sumia Jesu Hosanna tuka sumia Jesu Vaibhav tuzo sumia Jesu Vaibhav tuka sumia Jesu Vakarni tuka sumia Jesu Vakarni tuka sumia Jesu Gaitão tuka sumia Jesu Gaitão tuka sumia Jesu Harsitão tuka sumia Jesu Harsitão tuka sumia Jesu Varnitão tuka sumia Jesu Varnitão tuka sumia Jesu Gazeitão tuka sumia Jesu Gazeitão tuka sumia Jesu Dinwastão tuka sumia Jesu Dinwastão tuka sumia Jesu Nawartão tuka sumia Jesu Nawartão tuka sumia Jesu Vanditão tuka sumia Jesu Vanditão tuka sumia Jesu Ullastão tuka sumia Jesu Ullastão tuka sumia Jesu Ogolsitão tuka sumia Jesu Ogolsitão tuka sumia Jesu Shabaski tuka sumia Jesu Shabaski tuka sumia Jesu Hallelujah 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 मोगाळ भावांनो आणि बहिणीनो या सकाळींच्या वेळार एप्रिल महिन्याच्या 20 आणि 5 तारखेर या शुक्रारा दीस सोमयाचे आराधन करूंक आमी सगळीं सांगाता जमल्या हरी एकली आमी हांगासर सोमयाचो सांगात सोदून आयल्या केदें व्हरतें बाग सोमयान आयच्या दिसा म्हाका आनी तुमकां हो थोडो वेळ सोमया सांगाता करसूंक फावो केल्ली ही घडी देखून हो सगळो वेळ सोमया सांगाता करसी आं आमची सर राटावळी मोतिंदाची चिंतना ती पयस करूंक प्रयत्न करया आनी सगळें आमचें तन मन आनी धन यस्सू सोमयाक भेटोवन दिया कित्याक आमचो सोमी सदांच आमच्या सांगाता आसा आमची जतन तो घेता आमच्या कश्टान वरांनी आमकां सांगात दिता आमचो तो कितलो मोग करता आमच्या मोगा खातीर जिवान जावन नवो बरवसो ताणें आमकां दिला जेजूच्या जिवानपणाचें फेस्त थोड्याच दिसां पयलीं आमी केलें आनी त्या जिवानपणाच्या संतोशांत आजून आमी आसाव जिवांत जेजू म्हजो आनी तुजो बरवसो तर हो थोडो वेळ आमी करसूनचो सोमयाची स्तुती करच्यांत
ताचो आदार मागच्यांत करसूंक आमी प्रयत्न करया. सांब पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 17 आमकां सांगता, कोण एकलो सोम्यातय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. कोण एकलो सोम्यातय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. म्हज्या उपरांत सांगा, कोण एकलो क्रिस्तातय जियेता तर कोण एकलो क्रिस्तातेन जियेता जाल्यार कोण एकलो क्रिस्तातय जियेता तर कोण एकलो क्रिस्तातेन जियेता तर तो एक नवी रचना जाता. तो एक नवी रचना जाता. पोरणे तें गेलें पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. आनी तें सगळें नवें जालां. पोरणे तें गेलें पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. आनी सगळें नवें जालां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे पैकी कितल्या जाणांक नवी मनशां जावंक मोन आसा? सगळ्यांकी सडावत सगळ्यांच्या हात वयर येत आसात. कित्याक आमकां नवी मनशां जावंक जाय. नवी मनशां जावचें म्हळ्यार क्रिस्तांतय एकवटून रावचें. केदोळ म्हणसर हांव आनी तुमी क्रिस्तांतय एकवटून रावता, आमचें जिवीत बरें जाता, नवें जाता. कश्टान वरांनी तस्सो जेजू आमकां तसो सांगात दिता. देखून आमी बरवशाची यात्रिकां जावंक आमकां परतून परतून आपोवणें ह्या जुबलेवाच्या वर्सां आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कसले ते कश्ट जावं दीत, पिडा शिडा जावं दी, अर्थीक अडचणी जावं दी, उडास चोरयां आमकां रसुल्लो आमकां पोसुल्लो सोमी आमच्या सांगातास समकता. ताच्या सांगाता आमी सदांच जियोंक प्रयत्न करया आनी नवेपणान भरिल्ली आमची जिणी एका दिसा जियोवच्याक आमी प्रयत्न करया. तर ताचे मुखामळ नियाळूंक ताचो सांगात सोदून हांव आनी तुमी हांगासर आयल्या. तर तेंच एक आपुरबायेचें गीत, तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. ह्या वेळार आमी गावचें. तुमी बसुल्ल्या कडेच बसून दोळे धांपून त्याच सक्रामेंताच्या जेजूक थंय तुमची दिश्ट कोण सोंवची. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. तुझ्या हजार कोणाक जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. तुज्या हजार कोणाची येवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. सर्वोस आमचे तुका समर्पिता. काळजा मोर आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे तुका समर्पिता. तुझ्या हसकत कायन म्हणून तू जाता. तुझ्या एकसूर कोणान सांगात तू दिता. तुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये माझा. तुझ्या हसकत कायन पळोवन
तूं जाता म्हज्या एकसूरपणां सांगातूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवणदारां सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोनान आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोनान आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता म्हाका तूं पावता कश्टा नसता वेळार आदार तूं जाता तुजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडो आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सडवणदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 सोम्याची स्तुती आम्ही करूया हालेलुया 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 राज जेसू ग्लाब जेसू स्तुती जेसू आराधना जेसू वंदन जेसू थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो सोम्याची स्तुती सोम्याचें आराधन करच्याक आमी व्हडा संतोशान आमी हांगा आसाव ताच्या पांयां तळ आमी रावताव ताचे मुखामोळ नियाळताव म्हणून अपुर्बायेचें गीत आमी गायिल्लें ताच्या सांगातपणांत सदांच रावूंक आमी प्रयत्न करया मोरी माय जेजूच्या पांयां मुळांत बसली आनी ताणें सांगिल्लीं तीं जिविताचीं उतरां आयकूंक तिका साध्य जालें देखून जेजू तिका म्हणालो तुवें बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचून काडलाय आज सोम्या सांगात हांव आनी तुमी बसल्या जाल्यार सोम्याचें मुखामोळ नियाळलें जाल्यार आमच्याय जिवितांत बऱ्यांतलो बरो वांटो सोदून काडूंक स्विकार करूंक आमकां साध्य जाता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो ह्या सोम्या सांगात रावचेंच म्हज्या आनी तुजें वर्तें भाग सोम्याचो सांगात कितलींशीं जाणां तांच्या जिवितांत आशिल्लीं आनी आज तो सोमी आमचे समकार ह्या उंड्या रुपार आसा आमचे खातीर जिवान जावन मरणाचो काळोख ताणें पयस केला दूख संतोशान ताणें बदलना तर तस्सो
पुनर्जिविंत जीवनपणाचो बरवसो दिल्लो जेजू आमकां हरी एक दिसा नव्या बरवशांत रावोंक उलो दिता. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 5 परतून आनी परतून ती उतरां आमी ह्या दिसांनी आयकून आसाव. बरवसो आमकां निराशे करिना. होप डजंट डिसएपॉयंट अस. बरवसो आमकां निराश करिना. देखून आमी हर एका दिसा बरवशांत जियोंक आमकां आपणें आसा. तर त्याच बरवशांत हर एक दिसा आमी जियोंक प्रयत्न करया. ह्या वेळार आमचे वयर पवित्र केल्लें उदक शिंपडायत आसतना त्याच सोम्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया. दैवीक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये म्हूण मागया. ह्या वेळार सर्वांनी उबी रावचें, मौन सांबाळचें. थंयसर गीत गायत आसतना तुमचे दोळे धांपून त्याच पवित्र आत्म्याक तुमचे थंय स्वागत करा आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक प्रयत्न करा. दैवीक कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये. दैवीक कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये. बेगी ये लागी ये कृपेन भरून ये. Vekiye lakiye kurpen borokiye. Vekiye lakiye kurpen borokiye. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरून ये. दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगन भरून ये. वेकिये लागिये मोगान भरून ये. वेकिये लागिये मोगन भरून ये. दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरून ये. दैविक सत्तेच्या आत्म्या सक्तेन भरून ये. दैविक सत्तेच्या आत्म्या सत्तेन भरून ये. दैविक सत्तेच्या आत्म्या सक्तेन भरून ये. वेकिये लागिये सत्तेन भरून ये. वेकिये लागिये सक्तेन भरून ये. दैविक उजवाडाच्या आत्म्या उजवाड भरून ये. दैविक उजवाड आत्म्या उजवाड भरून ये. वेकिये लागिये प्रकाश मांकोंक 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 ये. सोम्याची स्तुती आमी उबी रावून करिया. आमच्या सुत्रांनी सोम्याची स्तुती ह्या घडये आमी करिया. आतां आमचे वैरूप कलया. अर्गा तुका सोम्या जेजू, ओकळाप जेजू तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हांगासर आसल्या हर एकल्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरसोया. बरी भलायकी, मोती, समाधान, संतोष आमच्या बाबा भयणीक सदांच तुज्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरो. तांच्या सगळ्यांना दोरा संतोष समाधान तांच्या जिवितांत हर एक दिसा लाभय. तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं भर. हालेलुया 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 हालेलुया.
दयकन बसा. मोगाच्यानो किर्तनगार 103 103 देव मोगाळ आनी काकुळदार आनी आमी ताची स्तुती करी जाय म्हूण आयच्या दिसा आमकां उलो दिता. तर ही उतरां हांव वाचता आसतना मौनपणी तुमी आयकुवची आनी तुमची कन्न घेवची. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव पोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुजी जिणी बोर आपल्या देण्यांनी तो तुका ददोशी करता. गारुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नावसरतलें. सर्वेस्पराचीं कृत्यां तारण दितात, जुलूम भोगतेल्यांक तो न्याय नीत करून दिता. मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप्यो केल्यो, इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपलीं हसर्यां दाखयलीं. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. म्हज्या उपरांत सांगा, सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो सदां काळ आरोप लावचो ना, सासनाक राग धरूनय रावचो ना. आमच्या पथकां प्रमाणें आमचे कडेन तो वेव्हार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें पारीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्यान थंय ताचो मोग. उदेंत अस्तमतेंत हांव जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. म्हजे उपरांत सांगा, जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, 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 तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आमचो देव काकुळतीचो सागोर, मोगाचो सागोर, त्या सोम्याच्या काकुळतीतय सदांच वसोंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक तो सोमी आमचे थंय आसा आनी ताची स्तुती आमी हर एक दिसा केल्ल्या वेळार आमचें जिवीत संतोशाचें जाता, समाधानाचें जाता. तर आमची जावप जावं दी. अर्गानी वगळाप तुका सोमिया जेजू, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, अर्गानी वगळाप तुका सोमिया जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, आमची जतन घेतल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, आमचो मोग केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, प्राजिताच्या संस्कारा मुखांत आमची पथकां बक्षिल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, आमच्या मोगा खातीर कुर्साचेर जिवाचें समर्पण केल्ले खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, आमच्या मोगा खातीर जिवानपण केल्ले खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, मोरये मायेक आमची आवय जावन दिल्ले खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, सांता भक्तांचो सांगात आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, कश्टान वरांनी आमकां निवारल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, तुजो सांगात आमकां लाभयल्ल्या खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, कोणें सांडल्यार आपूण सांडचो ना म्हूण सांगिल्ले खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू, आमचे खातीर संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसतलोय म्हूण बसवणी केल्ले खातीर, अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू. एक घडी बोर मौनपणी तुमच्याच काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिया. कितलें बरेंपण त्या सोमियान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां. ताणें बरेंपण करिनातलें जाल्यार आज हांव आनी तुमी हांगासर आसते ना. ताणें बरेंपण करिनातलें जाल्यार आज हांव आनी तुमी सोमियाची स्तुती करूंक, ताच्या पांयां मुळान बसोंक आमकां साध्य जातें ना. इतलो बरो आमचो सोमी आमच्या सांगाता समकाता, आमचो मोग करता, आमची जतन घेता.
आमच्या विशान ताका हुस्को आसा तर थोडी मिनटां काळजाच्या गुंडा येतावन मौनपणी ताका अर्गां दिवया. मोगाच्यानो आमचो सोमी आमच्या बोगलेक आसा, आमच्या बोवारी आसा, आमच्या मोदेकात आसा. ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಿಂಬಂತಾನಿ ಬರುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ರೂಬಿ ರವಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಬರೀದ್ ಕಳ್ಸಾನ್ ಈ ಗೀತ್ ಅತಾಮಿ ಗವಿಯ. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
बसा. मोगाच्या न्हू सांब पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 आमकां सांगता आमी विंचून काडलेली पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी कोण? आमी कोण? आमी विंचून काडलेली मात्र न्ही, आमी विंचून काडल्या देखून आमी देवाक मोगाची. देखून कितें म्हण तो आमचे तावन आशेता. देखून आमचे थंय कणवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीक आसूंक जाय. आमचे थंय आसा गी. आमी हर एकल्यानी आमकांच विचारूंक जाय. आमी कोणाची जट्टी करची न्ही, पूण आमकांच आमी विचारूंक जाय. जर हांव आनी तुमी देवाक विंचून काडलेलीं देवाक मानवल्लीं जावन जिये जाय जाल्यार आमी सदांच आमचे थंय असलें काळीज आसा जाय. कणवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज आमचे थंय आसूंक जाय म्हणून जेजू आज आमकां सांगता. तर सदांच सोमया सांगता आमी जियोंक प्रयत्न करी जाय. सोमया सांगता आमी जियोंक प्रयत्न करी जाय. सोमया सांगता जियेल्यार मात्र आमचें जिवीत नंदन जाता. म्हणण्याचें पुस्तक अध्याय 4 ओळ 20 आनी 3 आमकां सांगता तुजें काळीज जतनायेन राख कित्याक तांतून आसा जिविताच्यो जरी. तुजें काळीज जतनायेन राख कित्याक तांतून आसा जिविताच्यो जरी. आमचें काळीज आमकां मोगाचें. देखून तें मोगाचें काळीज सदांच आमी देवाक समर्पून दी जाय. देवाक समर्पून दिल्लें काळीज तें आनिकी मोगाचें जाता आनी मोगान जियोंक आमकां साध्य जाता. देखून मुंदारून सांब पावलो कोलोसेकारांक बरोवन सांगता क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला जाल्यार ताचें सवें जियोंक फुडें सरा. पळया भोव अपुर्बायचीं उतरां आयच्या दिसा आमकां पवित्र पुस्तकांत फावो जावची. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला जाल्यार ताचें सवें जियोंक फुडें सरा. आमच्या हर एकल्या थंय सोमी आसा गी ना? आसा. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर जेजूक आमी आमचो जावन स्विकार केला, बावार्थ आमकां मेळ्ळा आनी जेजू म्हणल्या त्या बुनयादीचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न केला. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या आराधना वेळार तुमी जेजूक सोमी म्हूण स्विकार केला जाल्यार आमचें मुखलें काम कितें म्हळ्यार ताचें सवें जियोवचें. कोणा सांगाता जियोवचें? ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सोमया सांगाता आनिकी लागशिल्ल्यान जियोंक हांवें आनी तुमी प्रयत्न करचें. कित्याक सोमयान आमकां विंचून काडलां. आमी बरीं म्हणल्या खातीर गी, आमी बरीं म्हणल्या खातीर सोमयान आमकां विंचून काडलां गी? खंडीत ना. ताच्या काकुळतीन ताच्या बरेपणान ताणें आमकां विंचून काडलां. देखून आमचें दिसा दिसाचें मिसांव सोमयाच्या सांगातपणान जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय. तितल्यारच रावल्यार पावना. तुमच्या जिणयेचीं पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. आमच्या जिविताचीं पाळां ताचेर रोंबोवन दवरूंक आमी प्रयत्न करी जाय. म्हणजे ताणें शिकयल्लें तें जिवीत, ताणें दाखोवन दिल्ली ती वाट, सतानितीची वाट आमच्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न केल्ल्या वेळार म्हजी आनी तुमच्या जिविताचीं पाळां ताचेर रोंबोवन रावूंक साध्य जातात. आमकां एकल्या कळीत आसा एक रूख मजबूत रितीन तो वाडा जाय जाल्यार ताचीं पाळां बऱ्या रितीन तीं थंयसर आसा जाय मात्र न्ही, धरणीपंथा तीं वसा जाय. त्या कितलीं चड ताचीं पाळां गट आसात गी तितल्या चड मापान तो रूख मजबूत जावन उरता. देखून आमच्या जिविताचीं पाळां जेजूचेर रोंबोवन रावूंक तो आज आमकां उलो दिता. तर आमचें जिवीत सदांच क्रिस्त सांगाता बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी ताचो आदार निरंतरी मागया.
दिंबी घालात. मोगाच्यानो आमच्या जिविताचे समर्पण या घडी आमी करता आसतना जेजू म्हाका आनी तुका आमा समेस्तांक आपोवन आसा. आमच्या जिविताची पाळां ताचे थंय रोंबोवन दवरूंक, आमचे जिवीत ताचे सोवें नव्यान जियोंक, ताका मानवाल्ली बरी खरी क्रिस्ताक मानवाल्ली क्रिस्तांव जिणी जियोंक जेजू आज आमकां आपयता. तर ह्या घडये आमचे हात आमी जोडया, जाता जाल्यार आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. त्याच जेजूक पळोवचे प्रयत्न करया. आमचे सगळें जिवीत आमचे कुटुंब कोणा खातीर मागता म्हूण बसावन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या, ताचा सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. जेजू म्हाका आपयता म्हणलें तें गीत गायत आसतना आमी मौनपणी आयकोवया आनी आमच्या जिवितांतलें हर एक रितीचें समर्पण जेजूक करूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू 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 जेजू. आमच्या कश्टा वेळार आमी कंगाल जाता आसतना, हें जिवीत आमकां जडायेचें जातना, कश्टांचे बरें एका न्हय एका रितीन आमकां वोवंक मेळटा आसतना, आमी मागल्लें आमकां मेळना म्हूण बगुल्ल्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आमकां आपयता. ताचे थंय रावचें प्रयत्न आमी करया. आमच्या जिविताचे हर एक बांदपास कित्या खंयच्या रितीन आमी कश्टोन आसा तें सगळें जेजूच्या पांयां तळा समर्पोवचे प्रयत्न करया. जिणेन कंगाल जाताना, कधी दुकान बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. जेजू जेजू संगता म्हणया. जेजू 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 लोमरा. जेजू 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 जेजू. आमच्या मोगा खातीर ताच्या जिविताचें बलिदान ताणें भेटयलें. कुर्साचेर तो मोराण पावलो आनी पुनर्जिवन जावन नवो बरवोसो आमकां दिला. तर बरवोशाची यात्रिकां जावंक आमी प्रयत्न करया. संतोषान सोमिया सांगता हर एक दिसा जियोंक, आमची कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या रितीन करूंक, कुटुंबांत आसलेल्या भावा भयणींची मोगान जतन करूंक, तांचे थंय त्याच जेजूक पळोवन बरवोशाची यात्रिकां जावंक प्रयत्न करया. Alleluia, Alleluia, ख्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला आनी केदी
스모라소나 할렐루야 할렐루야 크리스모난 로치 완살라 아니게 스모라소나 आमच्या गरजां खातीर ह्या घडये आमी मागया आमचे दोळे दांपिया इशीन तिशीन पळोवचें नाका सोमयाकच पळया हो थोडो वेळ सोमया सांगात आमी करसिलो ताच्या उतरांचेर थोडो नियाळ केलो आनी आतां त्याच सोमयाचे आशिर्वाद घेवंक वेच्या पयलें आमचे जिविताचें समर्पण आमी करना साव धैर्यान ताचे सरशी आमी फुडें सरया तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा आमकां भियोवचो आत्मो देवान दिवंक ना बगार स्वानियंत्रीत आत्मो आमचे थंय घाला आमच्या जिवितांत आसलें सगळें भिरांत पयस करया जेजू थंय रोशान जिवंक प्रयत्न करया आमचें जिवीत नवेपणान भरिल्लें जावं दी सदांच सोमयाक विश्वासी रावंक आमच्या जिविताचे हर एक दीस सोमयाच्या महिमे खातीर करसूंक कुटुंबांत शेजारा वाडयांत पिरगजींत समाधानेन जिवंक आनी आमचो वेळ आमची तालेंतां पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर गळसूंक तसो जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण मागता आसतना ह्या घडये आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त प्रायवंत भावा भयणीचो उडास काडया कितलेशीं आमची भाऊ भयणी आज कश्टोन आसात निराशपणांत आसात पिडे वरवीं कंगाल जाल्यांत तांचो सगळ्यांचो उडास काडया आनी तांकां जेजूच्या पांयां ताळा समर्पिया देवाची खुशी वयतर तसो जेजू दैवीक वैज तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें लाबोवन दी म्हूण मागया कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्श गुण कर जेजू आपण जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्श आपण जेजू हांगासर आमची भाऊ भयणी आसात आमच्या उजव्याक आनी आमच्या दाव्याक तांचे खातीर एक ल्हानशें मागणें आमी भेटोवन दिवया हो दीस आमचे खातीर देवान दिल्लो देखून आमी संतोष उल्हास पावन ताची स्तुती केली आमची ह्यो विनवण्यो भेटोवन दिल्यो तर त्याचो सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया गावून गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सास्रांगावान करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो Amen.
प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुझे रापात येता जेजू मोगाळा. East Mogaso हर एक मुझा गरजां पावसो. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा. एकूटां जावन बापा आमी जमल्या. एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटांची एकत्रेता. पोवीस स्नानां तांकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपे सासणेक जिवीत आमकां जोडून दिला. एकूटां जावन बापा आमी जमल्या. एकाच काळजान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटांची एकत्रेता. मंदिरांतल्या तुझ्या एकठांय आमी जावन भक्तीन आमी आमचो परगट करता. पातकी जिणी सांडून जियेवच्या मोगान आदार बेसांव तुजे बापा मागता. एकूटां जावन बापा आमी जमल्या. एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटांची एकत्रेता. या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन देवादीन जाल्ल्या आमच्या पापसाहेबाचो उडास काडया. बरो देव ताका सस्नीक विशव दिवन दी आनी आमच्या हरी एकल्याच्या गरजां खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. आमेन.
आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिवांत क्रिस्त आमच्या क्रिस्तांव जिविताची बुनियाद. त्या जिवांत क्रिस्ताचेर वंदोन आमची दिसाची जिणी जिवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. तर त्या जिवांत जेजूक भेटोवंक हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाल्यार तसो जेजू ताचें उतर आमकां दिवन, तशेंच ताची कूड आनी रगात आमकां दिवन आत्मीक गटायन भरता. तर त्या सोम्या सांगाता दिसपडटे आमचे जिवीत जिवंक आनी नव्यापणान भरुल्ली आमची जिणी जिवन ह्या समाजांत बळवंत साक्षी जावच्याक तसो जिवान जेजू आमकां कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. त्याच जिवान जेजूक जायते फावटी आमच्या जिवितांत साक्षी दिनासतना रावुल्ल्या खातीर आमची सुकुशी केल्ले खातीर पश्चात्ताप पावया. नितळ मनान आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. कालत्या काळजान सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया महिमा देवा तूं सर्गी आनी शांती राजा ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोडे भावा पासून आमी तुका वाकडता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुळट तूं बापाच्या उजव्यार बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळीत मागणे आनी दुबळिकायाची जिणी जिवन तुझ्या परचेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो करबारी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय पेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपण ते परगट करताले. देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात जाल्ले जायसर बंदेंत दवरले. तरी तांची शिकवण आयकले. जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्याचो संको चड उणे 5000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगाडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक आनास आनी कायफास, जुआंव आनी आल्सेद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुआंवक सभे हुजीर उबे रावन तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगू लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक खोट्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावं. तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बनप्यांनी उपन्न म्हूण काण उडयलेलो फातर तो पूर्ण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणेय वरवीं सडवण मेळूंक साध्य ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्याचो मुल्या फातर. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्याचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. तर इस्रायल ताका वाकण म्हणू. तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणू तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. श्लोक. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्याचो मुल्या फातर. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्याचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटाक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्याचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती. आमचे जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी ताका बरें मागता. सर्वेस्परस देव आमचो उजवाड. श्लोक. बनप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बनप्याचो मुल्या फातर. उद्गार. This voice
सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें, सिमांव पेद्रू जोवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलेयाच्या काना शहराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरून ते दोणीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीच्या उजवे बोगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तोळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीन सुतो. तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतास. मासली पाकतना काण दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंकडाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोणीचेर पाटी आयलें. तडी तावन ते चड पयस नातले, चड उणें 200 हातीबोर जायत. तडीर देंवताच थंय तांणी इंगळ्यांचो उजो आनी त्या उजार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक ओडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणां जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच बरी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो हें तिसरें फावटी. देवाचें उतर घे. वाकणी तुका क्रिस्ता. इस्तानो, कांय तरी मासली पडल्या गे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जिवांत जेजू साबार पोटी ताच्या शिसांक दिश्टी पडोवन नवो बरवोसो तांचेर घालूंक प्रयत्न करता. पुनर्जिवांत जेजू आमकां हर एका वाटेन नवो बरवोसो दिता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, पुनर्जिवान जाल्लो जेजू आमच्या क्रिस्तांव जिविताची बुनयाद, मनशाकुळाचो बरवोसो. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्लें तें घडीत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर थंयसर जेजू तांकां दिश्टी पडुल्ल्या वेळार जेजू आनी ताचे शिस जेजूच्या मरणा उपरांत कांगाल जाल्ले, सगळें संपदलें म्हूण तांणी चिंतलें. देखून जेजूचो सांगात सांडून ते तांच्याच कामांक फाटीं गेल्ले. आनी आज आमकां तें स्पश्ट कळीत जाता. थंयसर पेद्रू सांगता, हांव मासली पागोवंक वेता म्हूण. तें आयकोन ताचे सांगाता आसले जेबेदेवाचे पूत आनी हेर शिस, आमी येता तुजे सांगाता मासली पागोवंक येता म्हणून ते सांगतात. आनी तूं आमकां स्पश्ट जाता ते परत्यान तांच्या पयलें कितें काम करनासलें ताकाच ते फाटीं गेले. कित्याक ते मोगोर जावन आसले, मासली पागचें तांकांचें काम जावन आसलें कसोब, आनी तें काम करच्याक ते फाटीं परताले. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां तांचे सांगाता आयलो
जेजू म्हूण तांकां कळोंक ना, देखून जेजू तांकां विचारता, इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या की म्हूण. जेजू कळीत आसलें, जेजू बरें कळीत आसलें. ते सगळे रात वावुरलेले, पूण तांच्या कामाक कितेंच प्रतिफळ मेळ्ळो ना. ते कांगाल जाल्ले, निराश जाल्ले म्हूण न्ही, जेजू कळीत आसलें. कित्याक जेजूच्या मरणा उपरांत ते निराश जाल्ले. म्हाका दिसता अर्द्या मनान जावंक पुरो ते मासली पागोवंक गेल्ले, नाल्यार ते मासली पागच्यांत प्रवीण तांकां कोणी सांगची गरज नासली. खंयच्या वेळार खंयसर मासली मेळटा पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक बरें कळीत आसलें. पूण हांगासर आमी पळयता निराशपण तांच्या जिवितांत रेवड घालनासलें. देखून अर्द्या मनान जावंक पुरो ते मासली पागोवंक गेल्ले. संपूर्ण परिश्रम तांणी घालून नासलें जावंक पुरो. ह्या एकाग्रत तांच्या जिवितांत नासलें. सगळी रात वावुरल्यार कांय प्रतिफळ मेळो ना. देखून जेजू तांकां म्हणालो, इश्टानो कितले अपुरबायेचें उतर. जिवितांत सोलवाल्ले आपणाचे शीस कंगाल जाल्ले, आपणाच्या व्याप्तीक व्याप्त करूंक परत गेल्ले तसले. सगळी रात वावुरल्यार कांयच मेळो ना. जेजू कळ्ळी तांची सिंतिमेंटां, तांची परिस्थिती जेजूक बरें करून समजालें. देखून जेजू इश्टानो म्हणालो, आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत आमी आसा. बरवोशाची नवी यात्रिकां जावंक आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा. आमच्या जिवितांत जायते परती विविध कारणांक लागून हांव आनी तुमी कंगाल जातना जालें, सगळें जालें, कांय फायदो ना. जिवीत एक वोचें आनी आमकां कांय फायदो ना म्हूण आमी चिंता आसतना उडास दवरया इंच जेजूची उतरां. इश्टानो कांय तरी तुमकां मासली मेळ्ळ्या गी. जेजूय आज आमच्या कश्टांच्या संदर्भांनी आमच्या सांगात रावोन म्हणटा, म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, हांव तुजे सांगात आसां. संवसाराच्या आखेर पर्यंत आपूण तुमच्या सांगात आसलो म्हणलो तो जेजू क्रिस्त आजुनी म्हजो आनी तुमचो बरवोसो घट करता. देखूनच आज आमी हांगासर आयल्या, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्या. आमचो बरवोसो जेजू क्रिस्त, आमचो बरवोसो जेजू घट करता आनी आमकां सांगता उत्तेजनाची उतरां हर एक दिसा आमकां तो सांगता. ती आयकोवचे प्रयत्न हांव आनी तुमी करूंक प्रयत्न करया. आनी केदाळा जेजूच्या उतराचेर पातयेवन तांणी जाळ देंवयलें. जेजू म्हणालो, उजव्या कुशीक तुमचें जाळ देंवया. जाळ देंवयल्लेंच दराबस्त मासली मेळ्ळी. खंयसर जेजू आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कितेंच उणें पडना. देखून हांवें आराधना वेळार सांगलें, सांत पौलुची कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्ल्यांतली 5वो अध्याय 17वी ओळ, कोण जर क्रिस्त थंय आसा जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. तर सदांच सोमया सांगाता समकोवंक प्रयत्न करया. तसो जेजू उंड्या वायना रुपाकाल आमच्या काळजांत येता आसतना आमी बरवोशान ताका स्विकार करया. आमच्या कश्टा नश्टा मध्ये, नासमाधाना मध्ये तसो जेजू आमच्या बोगलेक रावून आमकां नवो बरवोसो दिता. तर बरवोशाची यात्रिकां जावंक आमी प्रयत्न करया आनी जेजू आमकां ही कृपा दिवं ती म्हूण मागया. आमेन. पापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. घे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता. जीवन आमचें उंड्या वायनाचो मापा हाडून आयल्या तुज्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे म्हाका तुजे लागीं पातकी निर्भागी.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या पोरचे खातीर सांज उजे वाजन कतकतीत मोगान भेटयिल्ले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवाले. येसशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. बावाडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सरकानी संसार भरला तुज्या सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडता सो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुन्हा जी
पो आमी परगटा तुझ्या येड्या सुम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीचे काकोच कर. तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पद जळेत मुखार मोळ फळोंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुजातीचो पोती भगवान दरदत भगवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोमियान आमकां शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत वस्तू काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रेसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचेय सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 180 आनी 5 185.
सोरो दिता म्हाका सोमी मुसो गोडी कांय ना उणें म्हाका तरणे तनासले कडेन सोरो दिता म्हाका मासो सरो देवो भूक मुझी थांबयता नितळ उराक देवून तान मुझी बागयता बलिश्ट दाताच्या शापीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पाळटा सोमी मुसो गोडी कांय ना उणें म्हाका तरणे तनासले कडेन सोरो दिता म्हाका म्हज्या जिवालोव्याक सोमी गटाय दिता सरके निवाटेरी सोमी सोलोन व्हरता खंती दुखान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकारान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी मुसो गोडी कांय ना म्हाका तरणे तनासले कडेन सोरो दिता म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुचे वाजाच्या परजळीक शिकोवणे आनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे बरी कोबार परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमिक आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बगयात. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावाडटान बरवोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार
हालेलुया हालेलुया. दायकन बसात. मगाळ भावा बहिणो, या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक या पुनशेत सरेक्तर मनादीक आशिसी बिल्ल बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले तुमचे सर्विरादे सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन येल्ले मनादीक बाप अनिल रोशन लोबो, सांजुवाम पावल दुसरो पुनशेत बचपे हांगाचे आत्मीक निर्देशक जावन आसात. हांगासर आदी आसले आनी हांगासर येवन आराधन मिसाचें बलिदान देवाचे उतरासो नियाळ दिवंक जाय म्हणून विचारल्या वेळार कुशेंत येवपाल्यात आनी आयचें भक्ती पोवन तांणी चलोवन वेलां. मोगाळ ह्या जग बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगतपण दिलां. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखार आयच्या भक्तीपण आदार दिला. हांगासर आसच्या सर भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पुनशेताच्या रेक्तर मनादी आशिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मुखल्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक सांगत पोवन आनी कुमो केल्ले फरंगी पेटे कोंवेताची आजाक मनादीक दिलराज बाब तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. आमचे मदें गात आसात मनादीक एडविन डिसोजा, तल्लूर फिरगजीचे विगार. तांच्या संगता यात्रीक पयना खातीर सारी सुमार 50 जाणां हांगासर आसात. तल्लूर तावन आयिल्लीं दायकन एक घडी भोर उबी रावात. तल्लूर फिरगजी तावन तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. तुमचे इरादे सफळ जावन दी म्हणल्यार आमचे मागणे. मनादी बाबू एडवीन तुमकांय स्वागत मागता आसतना ह्या पुनशेत सोरेक्तर एक मानाची वात दिवन तुमकां स्वागत करतले. कटपाडी तावन हांगासर 15-25 जाणां कितले जाणां आयल्या. कटपाडी तावन आयिल्ले दायकन उबी रावात. तुमकांय मोगाचो स्वागत आमी मागता. तुमचे सर्विरादे सफळ जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. दायकन बसात. ही पुरा उडपी दिएसजी तावन कोडयाळ दिएसजी गायल्यान. आमचे मदें गात गोंयकारां आसा. दोज हू हॅव कम फ्रॉम गोवा कायंडली स्टँड. गोंयकारां फाटल्यान दिसतात म्हाका. गोंयकारां आं येस, हार्टी वेलकम टू यू दीस श्रायन. गॉड ब्लेस यू. बसा, देव बरें करूं. आनी कोणी दुसऱ्या कडेन जावन आयिल्लीं आसतलीं मागीर आमची येवची सदांची तुमकां मोगाचो स्वागत येदोळस मागला. कंतारांचे मुखेल पोवन घेतले मनेस सैमन फॉयस आनी तांकां सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालाक मनेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेर रुपी रांदपाचें मुखेल पोवन घेतले आसा तेरेजर माठी वाड्या घरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा बाळोक जेजू सुनांगळा वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर स रितीन सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगज जाडून पुसून नितळ करच्या मिसा स रितीन तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा बसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादा मागता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. थोड्यो कळवण्यो ह्या पर्यंत आसात. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखचेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकां जेवण. आमच्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. हें पुनशेत ह्या वर्सा यात्रेक जागो म्हणून मिसायबान आमकां तिळसिलां आनी आमकां अळींतल्यांक कळीत आसा. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान कुमसारांत वांटो घेवन पयस सभे खातीर मागलें तर प्लेनल इंडुलजन्स मेळटा म्हणून आमकां कळीत आसा. हप्त्या मदें कोणाक येवंक मन आसा मिसाचें बलिदान जाय तर वेळार तुमी दिलसिल्यार तुमकां अवकाश आमी करून दितले.
तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफतरान दिवेत कशें मनाचें दान मोगान आमी स्विकार करतल्या सांजुजे वास पूण तळसो रुपयोत्सव मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर आनी थोडेच दीस उरले मे म्हयन्याच्या 17 तारखेर आसतलो ह्या बाबतीन तुमकां दान दिवंक आसल्यार दिवे तुमचें दान कुशेन आमी स्विकार करता तुमकां ह्या जुबलेवाक आमी ह्या पूर्ण शेत सुरेक्तर मनादी आसीसी बाप आनी म्हज्या नांवान पूर्ण शेताची समिती आनी सर मुडीफो फिरगस घरा तुमकां मोगान स्वागत मोगाचें आपोवणें दिता देखून हेंच आपोवणें तुमी स्विकार करन हांगासर अशा भक्ती कार्याक उपरांतल्या कार्याक जेवणाक वांटेली जावं तुमचे लागीं विनंती त्या दिसा मिसाचें बलिदान 10 वरार आसतलें गोंयचो कार्दिनाल फिलिप नेरी फेरावो कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावो येता म्हणून तिळसिलां मुखार कितें म्हणून कळीच ना पूण शेताच्या रुपयोड्याच्या उगडासाक सोविनेर आसा तुमकां थोड्यांनी जाहिरातां दिल्यात कोणाकी जाहिरातां दिवंक मोन आसा येवचो शुक्रार 11 देखून मोगाच्यान कोणाकी तुमकां दान जाहिरात दिवंक आसा तर म्हाका मेळयेत जाहिरात येवच्या शुक्रारा भितर फावीत अगरची लेखनां कावानां कितेंय आसा तर येवच्या शुक्रारा भितर फावीत करची आयच्या दिसा तुमी म्हाका मेळ्ळे तर तुमकां हांव तिळशितां तुमकां मोन आसा तर तिळशियात आनी तुमची फान अमानत करून दवरात मे म्हयन्याची जेजूची सुवात आयल्या जाय आसलेली ती स्विकार करीत एका प्रत्येक रुपये 10 जावन आसात तुमी दिवच्या बऱ्या मोनाक तुमी दिवच्या दानेक आमी आभारी जावन आसा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना हें पूर्ण शेत हांगासर भक्तीपोवन आरंभ जावन 25 वर्सां संपता देखून 25 वर्सां जालीं की म्हणून चिंती नाकात ताची हिस्ट्री व्हडली आसा पूण हांगासर भक्तीपोवन आरंभ जावन 25 वर्सां संपतात ताच्या उगडासाक हो जुबलेवाचो आचरण आमी करचो जावन आसा देखून तुमी ह्या जुबलेवाक हजर जावंक तुमचे लागीं आमची खालती विनंती आयच्या दिसाच्या जेवणाक बाबतीन आयिल्लें दान नांवां उलो करून सांगता आसतना हांगासर मुखार येवचें प्रधान याजक आतावन मनाची वात तुमी स्विकार करची गळाई करिनाकाच बेगीन सेया पयलें नांव काडलें पयलें सेयात मागीर दुसरो आयिल्ल्या उपरांत पयलें येता म्हणून चिंती नाका देखून तुमचें नांव आसा तर तुमी मुखार येवचें मॅक्सिम लोबो 100 रुपये जेवणा बाबतीन अविन लरेन पिंटो उप्पिनंगाडी 500 रुपये जुडीत कुवेलो गुरपूर 1000 रुपये जयदीप आनी जयशांत कुटीन पुत्तूर 2000 रुपये हेलेन लोबो मुडीपू 500 रुपये क्रिस्तीन मोंतेरो विजयडका 500 रुपये हेरिक डिसोजा मुंबई 1500 रुपये क्रिस्टोफर मीरा फेर्नांडीस ब्रह्मावार 2000 रुपये लेन्सन प्रीमा फिन्सिया वेगस बेलतंगाडी 12,500 रुपये बेबी प्रिंसिया मेंडोन्सा बचपे 2000 रुपये फ्लाविया टी डिसोजा किन्नी कमला 3000 रुपये लतीना पायस शनान आच्या बऱ्या भलायके खातीर 25 किलो तांदूळ पावीत केला मुखार येवचे आनी वात स्विकार करची तेच परी पूर्ण शेताच्या बरेपळा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा एलेन लोबो अग्रार 1000 रुपये सिंथिया लोबो रोजारियो 500 रुपये ग्रेसी मस्करण्या मेंबाळ 500 रुपये हेराल्ड डिसोजा मेंबाळ 1000 रुपये ब्रॅडली फर्नांडीस बसरूर 500 रुपये आलिस कतावार अमेरिका 500 रुपये रॉनी लोबो अग्रार 1000 रुपये लीना क्रास्ता मोकरनाड 2000 रुपये नवना कमना अग्रार शेकल्यान विवियन सिक्वेरा कंकनाडी 2000 रुपये लिनेट ब्रायन डिसोजा वालेन्सिया 1000 रुपये बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी कुटुंब वालेन्सिया 1000 रुपये फ्रांसिस रिबेल्लो आनी कुटुंब निर्मार्गा 2000 रुपये सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मनाची वात वांटल्या मनादीक बाप अनिल तुमकां देव बरें करूं दयकर नोवेनाक उबी रावात सांजुजे वास बापा
बसया मुखाचे न्हय आपूण थळार भेट दिवचो हरी एकलो ताचे ते सवां बरोवन घालता आनी बरोवन घाल्लेंत बरेपण मेळटा म्हणल्या विश्वासान ह्या भक्तीपणांत वांटो घेता ह्या हांगासर भेट दिवन वेता. ह्या सर्वांची ते सवां हांगासर जेजेवाज बापाक ताणें दिल्ली ताच्या पांयां तळी अर्पून तुमच्या समेस्तांचें सांगातपण घेवन देवा लागीं मागून कितें सर्व हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांनी आशेला तांची आशा सुफळ जावता म्हणल्यार त्या विश्वासान ह्या नव्या वेळी प्रत्येक थरान आमी ह्या सर्व गरजां खातीर आमी मागता. ह्या पुणतळार हांगासर येवन बरेपण जोडिल्ले विशेष गरजां खातीर मागिल्लें मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां पटयल्यांत बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां मागलो उपकार फावो केल्ल्याक दोगांनी उपकार आटयल्या. हरद्यांत आशिल्लो गुळो हांगासर येवन मागिल्लें आतां गूण जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. सरपिडे शिडेंतले कश्टान वारांतले राखल्याक अर्गां एकल्याक माल्टा वचूंक बरी विजा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. ते सवां पांयांचे गांठी दूख जावन ड्रायव्हिंग करूंक सोंचे एकल्याक गूण जावंक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक दोगांक भायल्या गांवां वचूंक विजा मेळच्याक 3 वर्साच्या भुरग्या सुडाळ उलोवंक जावंक दुसऱ्या भुरग्याचें देणें जोड्यांक फावो जावच्याक कांदूक ऑपरेशन आसतना गूण जावंक सेमिनेरीन शिकचे एकल्याक बरेंकन शिकोवन ताणें बरो याजक जावच्या खातीर मागला. मातयेर आशिल्लो फोड गूण जावंक काजार जावन 8 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक एका भुरग्यान वडिलांनी सांगलें आयकूंक दुबयंत बरें नर्सींग काम मेळोवंक गोरवांची किरंट नपैंच जावंक 2 जाणांची एलर्जी गूण जावंक घरा मुणासर मारोग जावच्याक दोगांक तांचे आमाल पियोवणें सोडूंक आनी घरांत शांती समाधान राज करूंक हात आनी पांय दूख गूण जावंक एकल्याक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक BSc नर्सींग करचे एकल्या मुखल्या शिका बरेंकन करूंक कुरपा मेळच्याक एलर्जी शेड खुंकली ताळो दूख ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक परगांवांत आशिल्ल्या एकल्याचें काम वेच्या स्थितीर आसा ताच्या कामांत ताका भद्रती मेळच्याक काजार जावन 10 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक एकल्याक इज्रायल वचूंक बरी विजा आनी बरें काम फावो जावच्याक आनी इंटरव्यू पास जावच्याक दोगांक तांचो मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावूंक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक दोगांक पाट हात पांय पेंगाट दूख दोंपराची दूख उमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक तेगांक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर 15 वर्साच्या चलये गर्भकोशांत आसचें सिस्ट आनी इन्फेक्शन ऑपरेशन आसतना गूण जावच्याक तेगांक घरांत 3 कुटुंबांनी घरांत शांती समाधान राज करूंक सौगांच्या मोतीक समाधान मेळच्याक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावोंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक एकल्याक बऱ्या कंपनीन काम मेळच्याक भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावोंक एका भुरग्याचो राग हट उणो जावंक परगांवांत अशें एका तरणाट्या बरें काम मेळोवंक आनी CV इंटरव्यू पास जावंक आनी बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याच्या मोतीक उजवाड मेळोवन भलायकी नॉर्मल जावच्याक एका स्त्रियेची आंगाची खता तशें एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक दोगांची थायरॉयड गूण जावंक दुबयंतले बिझनेस कामागारांच्या संगातपणान बऱ्यान चलोवंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी तेगांचे दिश्ट सारकी जावंक दोगांचे शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळोवंक एका स्त्रियेचें कॅन्सर तशें तिच्या दादल्याचे किडनी समस्ये गूण जावंक दोगा भुरग्यांक सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केसीत हांव गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एका कुटुंबांतल्या 11 जाणां भुरग्यांनी वायट संवय आनी वायट इश्टांतल्यान पयस रावन उत्तर प्रायेच्या तांच्या आवय बापायक मोगान पळोवंक आनी देवबिरांतीन वाडोवंक शेजाऱ्यांचे दोशी उणें जावंक CA परिक्षेक तयारी करतल्याच्या मोतीक उजवाड मेळोवन शिकपान तांकां जैत मेळोवंक बिझनेस कडेन आसचें लोन बेगीनच फारीक जावच्याक घराक लायसन्स मेळोवंक आनी घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आनी घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक एकल्याच्या पांयांक बोळ येवन बऱ्या तरान चलोवंक जावच्याक इंजिनियरींग शिकल्या एकल्याक बरें काम मेळच्याक एकल्याचें पेंकाट दूख गूण जावंक एकल्याची एलर्जी आनी कुंकली गूण जावंक 2 जाणां विशेष गरजां खातीर मागतात दोगांक दुबयंत बरें काम मेळोवंक
आवय बापायक बरी भलायकीन एकामेका सोडदडीन माय मोगान जियोंक कामा कडेन कामाचें बरें वातावरण आनी टेन्शन पयस जावंक एकल्याच्या पांयांची सूज आनी गांठी गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारण जावच्याक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक एकल्याचें रक्तस्राव रावून बऱ्या तरान बरी भलायकी मेळच्याक एका कॅन्सर पिडेस्ताक बऱ्या वैजा लागीं ऑपरेशन करूंक आर्थीक मजत मेळोवंक इस्रायलाचे सगळे प्रोसेस बऱ्यान जावच्याक आनी बरो एम्प्लॉय आनी बरी सॅलरी मेळच्याक आवय बापाय कुडी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक ह्या ते सवां खातीर आनी सबार आनी फोना मुखांत्र ह्या ईमेला मुखांत्र बरेंपण मेळोवंक मागला आनी हांगासर ह्या पुणतळार येवन सबार आनी तांची आशा जुजवाज बापा लागीं उचारला देखून आमी सर्व हांगासर सांगाता मेळिल्ली ह्या पुणतळाक विविध रितींनी आदार दिवची कुमक दिवची आनी सांगाताच हांगासर सेवे रुपी सुदर्शनची जावं पुरो कुमसार ह्या भक्तीपण चलोवन व्हरचें आनी विविध रितींनी हांगासर येवन बरें आशेवच्या हर एकल्याक ताणें आशेवचें बरेंपण हर एकल्याक मेळोवन दी मेळटा म्हणल्या विश्वासान आमी सर्व दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा हांगासर येयल्या सर भक्तिकांक तांची आशा जुजेवाज बापा मुखांत्र सुफळ जावं दी आनी जाता आमच्या बापा सर्गीच्या पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुन सदैव आनी देवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगेवंते मरिये देवाचे मये आम्हा पापया खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गल्या आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा दिशा दित असोत आनी सदां सर्वता आमे सांजू जेवास चिलदीन सोमिया काकुळतम चिकर सोमिया काकुळतम चिकर क्रिस्ता काकुळतम चिकर क्रिस्ता काकुळतम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतम चिकर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतम चिकर देवा पवित्रत्म्या काकुळतम चिकर संतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा काकुळतम चिकर गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापाच्या देवासपण वाडून आयल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळे गायची जिने जीवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदने संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बवार्थ दोन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट वर दैरान सुसुल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गोवळ्या काली नांदाडून वावरलेल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची घोडसाण साकून सर्वांक देवास हाडून पेसाडल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले बोगस आमकां समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले दयानायक आमकां समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले काकुळतम चिकर नोवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वाटीत आसाय तुजें जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलफंग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवा सपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी दोस्तू मोग हजारो लोकां वांच्याक तूं सुरसुरी जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उरबेस कर पहिल्या जपाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिड्यांत असल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकान तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय
आमची जिनी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुझ्या जिनी मारिफा शिकयलाय आसा जेजूसे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान पळोव आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारा देवाचो आदार मेळा सुकेलोय. देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजे मोगाळ दिश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर. भाऊनपणी आमच्यो गरजो सांजुजे वास मारिफात देवाच्या पांयतळा समर्पिया. सांगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेता कितेंच पयस असो आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांतान आमकां राखून व्हर. बवरता गाडवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरेबायेच्या कोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सस्तां जिवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तिस मोवाळाई लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. आज सांजुजेच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवंदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. आमेन. सांजुजे वास बापा ओगळो पानी मांडुका कृपा मागोन दे बापा विज्ञान सांडी नाका Jesus socorro tu शिसालोय संदेश तासो प्रसार केलो विघ्नान वारान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धक्क्या मोगादार तुवें दिलो सांजुजे वास बापा होगला पानी मांडुका कृपा मागोन दे बापा विघ्नान सांडी नाका
सांज देवास बापा सत विनंती बघिवन कुसचे करुवे निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.